पास्काची जागरण भोव पवित्र आणि महत्वाची। हे राती जीवन जेजू पातकाचो आणि मरणाचो अंधकार दुस्पटावून नव्या जिविताचो बरवसो हाडून आयलो। जेजूचे जीवनपण आमच्या भावार्थाचे उगम आणि केंद्र। आज जेजू जीवन जावन नातुलो तर आमचो भावार्थ व्यर्थ। देखून आयच्या ह्या जागरणे वेळी भक्तीन आणि उर्बेन जेजूच्या जीवनपणाचो संभ्रम चलोवया आणि जीवन जेजूच्यो साक्षी जावंक प्रयत्न करया। हे भोव पवित्र रातीचे देवस्तुतेन 4 भाग आसात। पयलो उजवाडाचो आणि पास्काचे वातीचो संभ्रम, दुसरो देवाच्या उतराचो संभ्रम, तिसरो पवित्र स्नानाचो संभ्रम आणि चौथो मिसाच्या बलिदानाचो संभ्रम। पयलो भाग जावन उजवाडाचो आणि पास्काचे वातीचो संभ्रम चलयतले हांव। या भोव पवित्र राती जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो। देखून या राती पवित्र सभा आख्या प्रथमेर सेम पडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळी सांगाता मेळून जागी रावंक आणि मागणे करूंक आपयता। मरणांतलो जीवन जावन जेजून मरणाचेर जैत मेले हे ताचें पास्क। ताच्या पास्काच्या जैतान आमकां वांटो आसा देवाचे उतर आयकून आणि जेजूच्या मरण आणि पुनर्जीवनपणाचो गूढ संभ्रमून सोमयाच्या पास्काचो आमी आता भक्तीपणे उगडास करूया। हे पुरी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आणि ताच्या सांगाता देवा सवे आमी जियोंक पावतल्या वो आमचो थीर बरवसो। देवा तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या परजळाचो उजो भावार्थ्यांक तुवें दिलाय। वो नवो उजो पवित्र कर आणि ह्या पास्काच्या परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचे अत्रेक पेटय आणि निर्मळ मनाची आमकां करून ससनाच्या परजळाचे परबेक आमकां पावय। हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन। ख्रिस्त काल आणि आज, आरंभ आणि शेवट, अल्फा आणि ओमेगा, सरकाळ आणि शेकडे ताचेस, ताकास महिमा आणि राजपदवी ससनाच्या ससनाक, आमेन। आपल्या पवित्र आणि महिमेवंत गाया वरवीं जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी आमकां राखो आणि सांभाळो, आमेन। कोणे धूम पाटला जाल्यार मुखार सराडूंक विनंती। उजवाड महिमेन जीवन जाल्ल्या जेजू ख्रिस्तचो धांवडोन काळोख अंतर आमच्या काळजा
मोतीसो आता या जाग पास्काची वाद दुंपयतलो. पास्काचें गीत हाका लातेन भाशेन एक्झुल्तेत म्हणटात. हें गीत कोंकणीन ह्या परी आसा. संतोष बरी जाया देवदूतांच्या दळबारानो हाचो घडणार सांत आम्रोस. हें गीत ग्रेगोरियन संगीत रुपान आसा. संतोष बरी जाया देवदूताच्या दळबारानो कुशालकायेन गाया सर्गीच्या सगळ्या पदव्यानो जैताची तुतोरी वाजो संसाराच्या शिमापुर्यान ही बोऱ्यांतली बरी खबर मळबापुर्यान परगट करा. जेजू पुन्हा जिवान जालो मरणाचे जय ताणे वेले जैती वोंत्रा जाग जय जय आख्या प्रितीच्या रसन्यानो उठा उठा जागी जाया संतोषान उल्हासान आनंदान ओगलीक दिन कोमशिगा गाजोन दोलगुमठांग बोडो दाबाजासो गणगण करा. जेजू पुन्हा जिवान जालो तासो जळोक ताचेर परजड तुमकां प्रकाश बरीत करता. सस्नीक राजा आपले मायमे तारक सूर्या आपल्या तेजा तुमचो काळो नपैन केलो. आनंद बरी जातो पोविसाबे आमचे माते रडण्याचे दीस संपले आनंद सो तुझो उक्ती दाखय. ओम केल्या मेंढराची जैतिवंत राजाची पोतीन तुंबागी बांगरा जरीची मणका मोतियांनी श्रिंगरायली कापताने सोनये पतीक मेळोंक ये तारकाचे ओकले वरे तायलो पळे सूर्या वरी ताची
तुजेर फांगता महिमा जीवान जाल्या सोम्या कीर्तो जयकार गाजोर हांगा जम जाल्या क्रिस्ती भावार्थांच्या उद्गारून उल्हासानी आमचे देव महंदी आता गणगणोदी देखून सगळी तुम्ही पवित्र उजवाडाच्या वितेत पळजळाचे भोवती एकठांय जाली भाव भयणी मोजी करी देवा बापा लागीं मोजे खातीर मागा पावो नासता म्हाका आपल्या मनियारांच्या आकांतान ताणें घेतला ताच्या उजवाडाचो पळजड मुझेर पडून ही वातीची स्तुती गावूंक म्हाका ताची कृपा मागून घेया सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासूया दिसान असल्या देवाक सर पदवेदार बापा आणि ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता काळजा मनाचे सगळे भक्ती तशेंच सताळ्याचे सगळे सक्तीन आमी वाकाणूक आनी किर्तूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या बदले जेजून पास्काच्या ससनाच्या बापा कादावांचेरीन पारी केले आनी पुरविले पाता मोगान विक्रयल्या आपल्या रक्तान धुवन काढले केरो मेंढरो मारून ताच्या रक्तान भावार्थाची दारां पवित्र जाता ती सायची पास्काची परब आदी माग आमच्या पुर्वजां इस्रायलांच्या पुता दुवा इजिप्तांतली भायर काडून पांय भिजय नासतना तांबड्या दर्यांतल्या तुवें उतरायण केल्ली ती राती एका खांब्याच्या उजवाडान पातकाचो काळोख दसपाटायलो ती राती आख्या प्रितीच्या क्रिस्ती भावार्थ्या संसाराच्या खोट्यापणांतली सुटका दी पातकाच्या काळोखांतली भायर काडटाना नव्या कुरपेन बरोवन ठयता आनी सोमेस्तांक बराबर देवाचे पवित्रकाय वांटो दिता ती राहती मरणाच्या सांगळी तुटोन उडो जैता सो बावटो घेव जेजू फोंडांतलो उठलो ती
सोडोंक नासली जाल्यार जल्मोन आमकां कितें फायदो. कितली विचित्र आमचे तय तुजी काकू तुजी दया. कितलो चिंतना उरतो उसारा बायलो आमोलीक अपार्मीक माया मोग तुजो. सोडोवचे खातीर गुलामाक दिलो तुवें तुज्या पुता. दुबावीन गरजेचे जेजूच्या मरणान नपैन जालां तें पाताका दावाचे. इतलो उताम इतलो वर्तो सोडवोंदार फावो जालो. कितलो बागी अपराध तो जेजूक मरणांतलो जिवान जालो तो जाणा जावंकानी भोगू करी भागीरा. राती विशीं बरयलें आसा दिसा सारकी रात पसळटली. म्हज्या संतोषा रात सातली म्हजो उजवा ती रातीस. हे रातीचे पवित्र काय खोटेपणान पैन करता. अपराध सगळे धुवन काढता पातक्यांक परतून नंती करता. दुखेस जाल्या बुजवण दिता. गर्वी मारी बागोन धरता. द्वेषा उजो पालवोन थांबोवन मोगान काळजा एकवटयता. वगळी आसता सगा पृथ्वे एकामेकाक लागीं हाडटा. देवानी मनशा मोदे संपून कायन एकवट जोडटा. ती बागी राती. हे पासोत बो पवित्र बापा हे आनंद बरीत राती खातीर आमी करता ती वाकाणेची बेटवणी तूं माय पासान मानून घे. मोवा मुसाच्या वावरान घडली तुझ्या मनियाराच्या हातांतल्यान ओपलेली. तुझ्या पवित्र साबेन दाबाजान समर्पेली. ही पास्कांची वाट तुझे मुखा जोडून दी. गांठून गेलो तरी उणे ना जाल्लो. काळजांनी विश्वान पेटयलो शांदुलो बुजो तो. आमच्या दोळ्या मुखा उबे केलो. तुझ्या मनाक लोम कडून वेतो. मेणासो परजडी कांबतो. तर आतां बापा
राती उबोन गेल्लो काळोखेना जावंक परतो ही आमची पासकांची वाट तुझ्या नावान ओपलेली स्तुती गितान कीर्तेली निरंतरी पेटलेली आमचे मोदे आसोंदी सर्गा दिव्या सांगाती तांबान आसतना परजळू ती तुका मानतात असली जावं दी वपनी परमळी सकाळच्या सूर्याक लागून मेळोवन दी ती उजवाड हांव वर्णिता तो सूर्यो आस्तामक नासलेलो सूर्यो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्या मोदलो परतलो तो शांतीन आमची काळजां भरता मनशा कुळा प्रकाश घालता आनी तुझे सोवे बापा महिमेन बोसो रासलता निथे काळी ससनाच्या ससना दुसरो भाग देवाच्या उतराचो संभ्रम. देवाच्या शब्दाची भक्त पास्काचे जागरणेची बुनियाद. पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा मारिफात देव ताचे बचावाचे योजन आमकां उगडापे करता. देवाच्या शब्दाचे भक्तेन आतां वांटो घेतना देवान ताचे योजन आमचे खातीर कशें मांडून दवरलां ते आमी चीत दिवन आयकुया. आता शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकूंक. पुर्वजाच्या काळार देवान आपल्या परजे कशे सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवंदर जावच्या कसो पाटयलो ते आमी ध्यान करुया. आनी ह्या पास्काच्या संभ्रमणेंत आमचे भितर सुरू केले सोडवणेचें काम आमचो देव संपूर्ण एक पावो म्हूण मागया. देखून बसा. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकर आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अंधकार भरून आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली सकाळ आयली हो पयलो दीस. देवान म्हळें उदक 2 वांटे करूंक उदका मदें एक अंतरळ जावं आनी तशेंच जालें. देवान अंतरळ केलें आनी अंतरळा सकयलें उदक अंतरळा वयल्या उदकांत विंगड केलें. देवान अंतरळाक आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली सकाळ आयली हो दुसरो दीस. देवान म्हळें आकाशा पंदलें उदक एके सुवाते जमा जावं आनी सुकी धर्म दिसो आनी तशेंच जालें. देवान सुके धरणीक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं. 6 जिन्साचीं बीं दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली.
सजीन सचीन बीन दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो तिसरो दीस. देवान म्हळें, दिसांतावन रात वेगळी करूंक आकाशाचे दिवे जावं, काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं, प्रत्येक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रास चलोवंक आनी नखेत्रांय ताणें रचलीं. प्रत्येक उजवाड दिवंक दीस आनी रास चलोवंक आनी काळोखांतावन उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 4थो दीस. देवान म्हळें, उदक प्राण्यांनी भरोवंक आनी सुकणीं भुमी वयर अंतराळार उबोवंक. आनी तशेंच जालें. देवान सचे व्हड व्हड माशे आनी उदकान हिंडांनी भोंवतले प्राणी रचले आनी सची पाकाट्याची सुकणीं रचलीं. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी सडा, दर्याच्या उदकान भरा आनी सुकणीं पृथ्वीचेर उदंड सोडूं. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 5वो दीस. देवान म्हळें, पृथ्वीचेर सचे प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां, जीवदळी आनी रानवट मनजती. देवान सच्यो रानवट मनजती, जानवरां आनी जीवदळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, रानवट मनजतीचेर आनी धरणी सरतल्या जीवदळींचेर मनीस अधिकार चलोवंक. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ते तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या मनजंतीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वी वयलीं बी दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी रानवट मनजतींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणी सरतल्या जीवदळींक, जिवाचो स्वास असलेल्या प्राणयांक, जिन्साचें तण आनी जडां खाणा खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटोवणी संपून जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणे हातीन घेतिल्लें काम संपयलें. आपलें सगळें काम संपयतच 7व्या दिसा ताणें विशीव घेतलो. देवाचें उतर हें. देवा मुखार आमी आस्कत आनी ना फावो तरी ताणें आमचे थंय केल्ल्या महात कार्यांक आनी दाखयलेल्या वर्त्या मोगाक दावीद राय देवाची स्तुती करूंक आमकां आपोवणें दिता. तर ह्या उल्याक पाळो दिवन कव्यांक कीर्तन धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचें रूप तूं नवें कर. आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड, सर्वेस्परा
सस्नाच्या देवा कितलो तूं व्हरतो महिमेन आनी वैभवान भरलोलो प्रकाश भरीत मानतान नेसलोलो तुझ्या आत्म्यात सर्वेश्वरा आणि संसाराचे रूप नवे कर. पृथ्वी तुवें तिच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडल्या ससनाच्या ससनाक ती थेर घट केल्या मानता परी दर्यान तिका पांगून धरला तिचे पर्वत दोंगर उदकान बुडोवन आसा. तुझ्या आत्म्यात सर्वेश्वरा आणि संसाराचे रूप नवे कर. फालक्यांनी जरी तूं फुटा शो करताय गुड्या दोंगरा मदल्यान त्यो वाळयताय तांचे बगलेन मळबा वयले सुकणी आपले गोमटेर बांदतात रुखाच्या खांद्यांचेर बसून गायन करता. तुझ्या आत्म्यात सर्वेश्वरा आणि संसाराचे रूप नवे कर. तुझ्या उंचल्या निवासांतावन गुड्या दोंगराचेर पावस तूं वताय तुझ्या मळपाचे देण्यान भूमी तातोशी जाता. गुरुवासरांक पांचवे तण तूं उत्पन्न करताय आपलो ग्रास काडच्याक मनशाक तूं बेळ्ळें दिताय. तुझ्या आत्म्यात सर्वेश्वरा आणि संसाराचे रूप नवे कर. तुझ्या आत्म्यात सर्वेश्वरा आणि संसाराचे रूप नवे कर. सर्पद्वेदरा ससनाच्या देवा तुझ्या करण्याची मांडावळ सदांच आजापांची आरंभाक तुवें संसार रचलोय त्यावर नादीक उत्तम संसारार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो कित्याक ह्या नव्या संसारान जेजू क्रिस्त जालो आमचे पास्काची बली. तुवें सोडयलेल्या तुझ्या भुरग्यांक हे सत समजोंक दी म्हूण आमी मागतांव जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आतां दुसऱ्या वाचपाक पोरण्या सोल्ल्याच्या निर्गमन ग्रंथांतलें वाचप आमी आयकून ह्या परी समजतल्या. मोयजे मुखांत देव इस्रायल परजेक तांबड्या दर्यांतल्यान उतरयता आनी तांच्या दोळ्या मुखार तांच्या दुस्मानाचो पाडाव करता. हें घडीत नव्या सोल्ल्यान क्रिस्तान कुर्सार मरून पातकाचो गाळ नापयस कर नव्या जिविताक उतरल्ल्या गडिताक प्रतिरूप जावन ताळ पडटा. इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन सुटका दिल्लो सर्गींचो बाप जेजूच्या जिवंतपणा मुखांत आमकां सुटका दिता. हे मतीन दवरून निर्गमन ग्रंथांतलें वाचप आतां आयकुया. सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय. इस्रायलितांक पयण फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाटी उबार तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायलितां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतलीं. आबळे हांव इजिप्तकारांचे काळीज धरून करतलो आनी ते तुमची पाट धरून येतले. आनी हांव फराव्याचेर आनी ताच्या फौजांचेर ताच्या रथांचेर आनी ताच्या गड्या सवारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो.
जेन्ना फाराव्याक ताच्या रथांक आनी ताच्या गोड्या सावरांक म्हजी महिमा दाखयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तगार वळखतलें. इस्रायली ताचे फौजे मुखल्यान वेतालो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच खुपांचो खांबोय मुखल्यान वेतालो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो खांबो इजिप्तगारां आनी इस्रायला मदें आसलो. राती तो खुपाचो खांबो इजिप्तगारांक काळोख घालतालो आनी इस्रायलितांचेर उजवाड फंकयतालो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेंत तितावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें. इस्रायल प्रजा सुके धरणी वयल्यान दर्यांत भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणती परी उबें रावलें. इजिप्तगार तांची पाट धरून आयले. फाराव्याचे 6 घोडे ताचे रथ आनी ताचे घोडेसावार तांच्या फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. फांत्या फरार सर्वेस्परान उज्याच्या आनी खुपाच्या खांब्यार तावन इजिप्तगारांचे फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पाटायलें. तांच्या रथांची चक्रां ताणें रोंबयलीं आनी तांकां फुडें वचोंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तगारांनी म्हळें, आमी इस्रायलितांतावन फळून धावया, कित्याक सर्वेस्परस तांच्या पक्षान इजिप्तगारां विरोध झुजता. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तगारांचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोडेसावारांचेर येवन पडटलें. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्यार फाटीं आयलो. पळून धांवतल्या इजिप्तगारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदें झाडून उडयलें. उदक फाटीं आयलें आनी इस्रायलितांची पाट धरून दर्यान भितर सरिल्ले फाराव्याचे रथ आनी ताचे सगळे फौजेचे घोडे तंत बुडले. कोणूच एकलो वांचून उरलो ना. पूण इस्रायल प्रजा दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल प्रजेक इजिप्तगारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याची देगेर इजिप्तगारांची मोडी पळयली. सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्ली कृत्यां इस्रायलितांनी देखलीं. लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोइजेचेर पातयणी दवरली. तेन्ना मोइजेन आनी इस्रायलितांनी सर्वेस्पराक हें किर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक महिमेवंताचें जैत. घोड्याक आनी घोड्या सावारांक उडयल्यात ताणें दर्यांत. देवाचें उतर हें. मोइजे इस्रायल परजेचो पयलो मुखेली जावन तांकां इजिप्ताच्या गुलामपणांतलें सुटका दिवन बसयल्ल्या गांवाक पावोवची जबाबदारी घेता. पयणार मोइजे तांबड्यो दर्यो आपल्या परजे सांगाता उतरलो, पूण तांचे दुस्मान दर्यान पडोवन मेले. अशें देवान दिल्ल्या जैताक मोइजे किर्तना रुपार सर्वेस्पराची महिमा परगटूंक लागलो. गीत गायता, कित्याक महिमेवून जैताने जोडला. घोड्यांक आनी घोड्या सावरांक दर्यांत ताणे शेटिल्या. सर्वेस पोरस मुझे बोल आनी मोचें त्राण. तो म्हजो तारो, तो म्हजो देव, ताका हांव वाकडटा. म्हज्या बापायचो देव तो, ताका सर्वेस्पराची गीत गावया, महिमेवून जैताने जोडला. सर्वेस्पर एक झुजारी, वै सर्वेस्पोर्टाचें नांव.
दर्याची रथां आनी ताचे फौज दर्यांत ताणें शेंवटिली घटमुट्टाची गोड्या साबार थंडा दर्यान ग्रासून मेले सर्वेस्पराचे गीत गाव्या महिमेवोन जैताने जोडला दर्याच्या गुंडायांनी ताका वेडो घालो फातरा परी थे तळा पर्यान पावले तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपली पदवेन महिमेवोन जाला तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानांक पाड करता सर्वेस्पराचे गीत गाव्या महिमेवोन जैताने जोडला एवकादीम तुझे परचेक भितर गे तुझ्याच वंत पर्वतार तांकां तूं रोय वय तेंच ते पवित्र ज्ञान सर्वेस्परा तुझ्याच हातांनी तुवें स्थापललय थंय सर्वेस्पराच वटसलयतालो सजनाच्या सजना सर्वेस्पराचे गीत गाव्या महिमेवोन जैताने जोडला प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुजी आदली विस्मिता आमच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार परसळतात तुझ्या उजव्या हाताच्या बळान एका परचेक पिडा दितेल्या पारावेच्या हातांतले तुवें सोडयली तेंच अजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परसांक सोडवण दिवन तूं करताय तर आख्या प्रथमेच्या सगळ्या मनशांक भावार्थान आब्रामाची भुरगीं जावं आनी विंचलेल्या परजेची वडवीक जोडूंक फावो कर म्हण आमी मागता तुझ्या पदा जेसूची नवी आता आमी तिसरे वाचपाक पोरण्या सल्ल्याच्या इजाया ग्रंथांतलें वाचप आयकतल्या ह्या वाचपांत ह्या परी समजतल्या देव सर्व सत्यवंत आनी पदवेदार ताचे लागीं येतेल्यांक केदींच तो सांडून घालिना अब्राहमाक दाविदाक दिल्ल्यो बसवण्यो तांणी पाळल्यात मात्र न्हय ताची चिंतना आमच्यान चिंतूंक जायनात आनी ताचो वांटो आमच्यान समजूंक जायनात म्हूण जागयता देवाचें उतर तर त्या सर्व पदवेदार देवाची कृपा नियाळ इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकुया तुम्ही ताण लागलेला न्हू उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकते घेया आनी खाया येया फारीक करिनासता दाका सोरो आनी दूध विकते घेया पोषण दिना त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करसितात तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडयतात सत्रायन म्हज्या आयका आनी बरें खावन तुमकां मेळटलें आनी पाकवाना खावन तुमी दादोशी जातल्यात कान दिवन आयका आनी म्हजीशी येया आयका आनी तुमी जियेतल्यात हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणे करार करतलो पळया लोकां पासून हांवें ताका साक्षी करून दवरला आनी राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिपती केला तूं वळखनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय तुका वळखना ती राष्ट्रां तुजेशी धांवून येतलीं सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून हें घडतलें कित्याक इस्रायेलाच्या पवित्र देवान तुका महिमेवोन केला सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा खोटो मनीस आपली वाट सांडूंक आनी नश्ट मनीस आपली चिन्नां सोडूंक सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी येव आमच्या देवाशी तो येव कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बक्षांनी म्हजी चिन्नां तुमची चिन्नां न्ही म्हजो वांटो तुमच्यो वांटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर जितले मळब पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वांटो तुमच्या वाटां वयर आसात आनी म्हजी चिन्नां
तुमच्या चिन्ना वयर. कित्याक जशे पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंप्यांक बी दिवंक आनी जेवतेलांक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तातूंत किल्लोंक लायतात आनी हे केल्ले शिवाय पाटी वसना. तशें म्हज्या तोंडांतले वायट जाता ते उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगात म्हजी कुशी पाळता आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें ते सगळे करता. देवाचें उतर हें. दुसरो आदाम जेजू क्रिस्ताच्या विधेयपणा मुखांत पातकाचें कत आमचें तावन धुवन गेलें आनी परत देवाचे कृपेन भागीदार जावचें देणें आमकां लाभलें. देवान आमकां दिल्ल्या ह्या वर्त्या देण्या खातीर देवाक उलो मार, बोबाट घाल, जय कर गावन ताची कृत्यां नियाळ गावून किर्तन सडवणेचे झरींतलें संतोशान तुमी उदाक काडटल्यात. सोडवणेचे झरींतलें संतोशान तुमी उदाक काडटल्या. संतोषान तुमी उदाक काडटल्या. आपले देऊस म्हजो तारो ताका जर पातयेन म्हाका भिरांतच ना. कित्याक सर्वेस्पर मुजें बोळ तोच म्हज्या किर्तनाचें मोळ. वयतोच म्हजो सोडबोंडा. सोडबोंडेचे झरींतलें संतोशान तुमी उदाक काडटल्या. सोडवणेचे झरींतलें संतोशान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया ताचें नांव हरसिया. सकड परजांक ताची विस्मितां कळया. ताचें नांव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा. सोडवणेचे झरींतलें संतोशान तुमी उदाक काडटल्या. सर्वेस्परा गितां गाया कित्याक ताणें केल्यान मत कार्यां. शेकाण शेक प्रितुमेचेर ती कळीत करा गाजया. सियोनाच्या निवास्यानो आनंदाचे उल्हास सोडा. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें कोरस व्हरतो. सोडवणेचे झरींतलें संतोषान तुमी उदाक काडटल्या. सोडवणेचे झरींतलें संतोषान तुमी उदाक काडटल्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा, तू एकलो संसाराचो बरवसो ह्या पास्क परबे समयार आमी संभ्रमतां ते गोट तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुवें परगट केली. तुज्या आदारा शिवाय कोणाच्या नस शेगोनी जिणेचे वाटेन फुडें सरोंक जायना. देखून नव्या जिणेचे अत्रेक आमच्या काळजांनी वाडय आनी तुमचो ते अत्रेक बागय हे आमी मागता तुज्या बदा जेजूची नवी. नव्या सल्ल्याची वाचपां आराम करच्या पयलें जेजू क्रिस्त पुनः जिवन जाला म्हणल्या संतोशान आयचे हे घडयेक राखून दवरलेलें महिमा देवा गायन आमी सर्वां एका ताळ्यान संतोशान उबी रावून गवया. जेजू चरित्रेचे केंद्र, ताचे जिवनपण चरित्रेंतलें अतिश्रेष्ठ आचार्य. जेजूच्या जनने वेळी देवदूतांनी गायलेलें महिमा देवाक उंचसर्गी गितां गावून आमचो संतोश उसारया आनी देवाक महिमा दिवया. वेदी आतां दिव्याचेर सोंपतली.
आत्म्या संगाती देवा बाबाचे महिमे जेजू Krista Jesu Krista Be close to God, be close to Ishwar, be close to Parameshwar. प्रार्थूया देवा आमच्या सरपदवीधरा बापा महिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तो पांखयत आहे आमकां तुजी भुरगीं करता तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दुआंच्या काळजांनी रावय तो तांकां आतां कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी साखरी करूंक पावो हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या बदा जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नच्या सस्न आतां आमी नव्या सल्ल्याच्या 6 पावलान रोमाकारान बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप आमी आयकतल्या ह्या वाचपान आमी ह्या परी समजतल्या दमास्काचे वाटेर जिवान जेजूक अनुभव केल्लो सा पावल क्रिस्तान जोडलें जैत आनी ताचो प्रकाश कितें म्हूण विवरिता सा पावलून रोमाकारान बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पयस स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणांत एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें हें तुमी नेनात तशें आसता बापाचे महिमे बरी सक्तीन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो तेच बरी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पयस स्नाना मारिपात आमकां क्रिस्ता सवे निकेपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मरून जाल्यार ताच्या जिवानपणांत आमी भागीदार जातल्या पत्की कुडीचो नाश करचे खातीर आमी ह्या फुडा आमी पत्काचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्ता सांगता आमी कुर्सायला म्हूण आमी जाणाव कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पत्काच्या बांदपासटलो सुटता आमी क्रिस्ता सांगता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवे जियोंकी पावतल्या म्हूण आमी सत म्हणटा क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवान जाला तो परत्यान मरणा म्हूण आमी जाणाव मरणाक ताचे वयर ह्या फुडा कसलीच पदवी ना तो मेल्ल्यान ताचेर पत्काक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासून जियेता तशेंच तुमी पत्कात मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटा देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया देवाचें उतर हें हालेलुया म्हळ्यार सोम्याक वाखाणया प्राचीत काळार बंद पडलें हालेलुया जेजूच्या जिवानपणाचो संभ्रम परगट करूंक आज आमी संतोशान गावया आनी देवा बापान ताच्या पुता जेजूच्या जिवानपणा वरवीं आमकां नवें जिवीत दिल्ल्या पासत ताका आमी दिनवासुया मेल्ल्यांतलो पुनर्उठला
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू लुका प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्धा आयतारा फांत्या परार आपणे तयार केल्ल्यो परमळेक वस्तू घेवन स्त्रियो समाधे सरशीन आयल्यो तवळ समाधेतून पातोरो पाटी लोळयल्लो ताणें देखलो समाधे भितर सरतना सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना कितें घडलें काय म्हूण ती शर्मेवन आसतना जळजळीत मुस्तायकी न्हेसलेले दोग जण तांच्या सरचेन येवन उबे जाले स्त्रियो भियान तरतरल्यो तांची दिश्ट धरणीक आरोंक लागली तवळ ते तांच्या लागीं म्हणाले जिवंत असलेल्यांक मेल्ल्या मोदें तुमी सोदतात कित्याक तो अंगना ताका जिवंत उठयला तो गलिलान आसतनाच ताणें तुमकां कितें सांगलें तें उगडास करा मनशा पुताक पातक्यांच्या हातांत पराधीन करूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवांत उठोवंक जाय तवळ त्या स्त्रियांक जेजूच्या उतरांचो उगडास आयलो समाधेतून पाटी वचून तांणी ह्यो सरसंगती 11 जाणां अपोस्तलांक आनी हेरांक सक्तांक सांगल्यो खबर दिल्ल्यो स्त्रियो यो मगदला गांवची मोरी जुआन जाकोबाची आवय मोरी तांणी आनी तांचे संगता आसलेल्या हेर स्त्रियांनी ह्यो सरसंगती धर्मदूतांक सांगल्यो पूण स्त्रियांनी कितें सांगलें तें तांकां एक घडपाचें खाणी बरें दिसलें आनी तांणी तें सतमनलें ना पूण पेद्रू उठोन समाधे सरचें धांवून गेलो बागोवन समाधे भितर पळयतना ताका सनाची लुकटां मात्र दिसली आनी कितें घडलां काय म्हूण आपणा इतल्याक वेजमेज जावन पेद्रू पाटी गेलो देवाचें उतर हे पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त तें भोव मोगाचें न्हू आमी आचरण करच्या वर्सभर आचरण करच्या देवस्तुतेंत 2 प्रमुख भागीरथी आसात 2 प्रमुख भागीरथी खंयच्यो पयली जावन आसा नातालांची रात आनी दुसरी जावन आसा पास्कांची रात दोनी राती उजवाडाच्या बोवारी आचरण करता आनी तो संभ्रम एकामेका लागीं वांटून घेता क्रिसमसाच्या राती नेकेत्राचो उजवाड तर पास्कांच्या राती पास्काच्या वातीचो उजवाड आनी संतोष वांटून घेवंक क्रिसमसाच्या दिसा केक वांटतात पास्कांच्या फेस्ताक काले वांटतात तांती आज तावन व्हॉट्सॅपार सुरू जाला तांतयाचो संदेश या तांतयाक आनी पास्कांच्या फेस्ताक कितें संबंध गे म्हणलें तुमी जाणात कोंबी तांतयांक 20 आनी 1 दीस ऊब दितस तें तांती पुडटा आनी ताचे नवी जिवी भायर येता तशेंच घडलें पास्कांच्या त्या राती म्हणजे आयच्या दिसा 3 दीस पोंदांत आसलेलो सोमी बाबाच्या सक्तेन पवित्र आत्म्याच्या बळान
फोंड उक्तेकर भायर येता पुनर्जीवन महिमेवन जेजू क्रिस्त. त्या देखून आज हॅपी इस्टर म्हणत असताना तांती दितात, इस्टर एग म्हणटात. तुम्ही तांती कोण हाडल्यान ते ना कितें जावन दी भोवमोगच्छ न्हू. 1996 इसवी मंगळूर DSCजींत एक महत्वाचे कराळ घडीत घडिल्लें. सप्टेंबराची 5 तारीख आनी तें घडीत जावन आसा मंगळूर DSCचो आदलो गवळी बाब देवादीन बॅझिल साल्वादोराचें मरण. आनी अमरना संदर्भार ताच्या जिणयेचेर हुंदून एक डॉक्युमेंटरी आसा केल्लें आनी त्या डॉक्युमेंटरीक टायटल दिल्लें ए लिव्स, तो जियेता. आनी हें टायटल त्या डॉक्युमेंटरीक दिवच्याक प्रेरण कोण मोगच्छ न्हू आयचो संभ्रम. आज सगळी पवित्र सभा सगळ्या संवसारात एकच सत परगडता, जीसस लिव्स, तो जियेता. आनी त्या देखून हो संभ्रम आचरण करच्याक बाबार्थी आमी ह्या देव तेंपलान जोमो फुल्ल जावन आयल्या. क्रिस्ते भोवमोगच्छ न्हू. आमी आज संभ्रमची ही रात काल्पनीक कथा न्ही. बगार ह्या पास्कांच्या आचरणाक ताचीच म्हणली पवित्र पुस्तकांत चारित्र आसा. सुरविल्ल्या क्रिस्तवणी जुदेवांतावन ही पास्कांच्या जागरण्याची रीत आपणायल्ली. इजिप्ताच्या गुलामपणांतून सुटका मेळिल्ल्या त्या अपूर्व घडीताचो उगडास काडून हर एका वर्सा जुदेव लोक निसान म्हयन्याच्या पुनवे दिसा सगळी रात जागी रावन संभ्रमतली. नवी इस्रायल परसा म्हणजे सुरविली क्रिस्तांव परसा त्या दीस जेजूच्या जिवंतपणाचे घडीत नियाळूंक जागरण करूंक रावली. क्रमेण ह्या संभ्रमाक तयाराय कुडसिली. अशें सुरवेर केवल त्रिधूम 3 दिसांचो संभ्रम मात्र आचरणाक आयलो. निमाणो ब्रेस्तार, निमाणो शुक्रार आनी पास्कांचो आयतार. पण नंतर 40 दिसांचो खरेजम आनी अशें पास्कांचें आचरण 4थ्या शतमानांत जें कितें आमी आचरण करता त्याचें रूप आपणायलें. आमी आयचें हे आचरण फळां बरीत करूंक 40 दिसांनी व्हरती तयाराय केल्या. मार्चाच्या 6 तारखेर आमी समेस्तांनी हांगासर देव मंदिरांत येवन तालवेर सिंध घालून प्राजीत करतले म्हणून देवाक बसोवन आमची दिसपडत्या जिणेंत सर्तीक मागणे, उपास, दान धर्म, कुर्सा वाट, रेतीर आनी शिवडी पिताळून दान दिल्ली गरजेवंतां खातीर लाख डीप. तितले मात्र न्ही, परच्या आयतारा रामाचो आयतार आचरण पुरुषांक हाडला. जय जय दाविदाच्या पुता म्हणून आमी सोम्याक मान केला. आनी निमाण्या ब्रेस्तरा सोम्याचें जेवणाचो संभ्रम चलोवन त्या नंतर शुक्रार दीस सगळो दीस मौनपणी सोम्या सांगी आमी मागण्यान करसून त्या कुर्साचें भक्तीपण नियाळूंक कुर्साचो उमो खाण घेवन तांकी परती खाणेक घाल. आनी आज मोगाचें न्हू हांगासर ह्या सांजेच्या वेळा ह्या रातीच्या वेळा आमच्या बाबार्थाचें सत जेजूचें जिवंतपण आचरण करूंक हांगासर आमी सांगता जमल्या. देवाचें उतार वाचून आमची सुरवेली पवित्र सभा असल्या फेस्ताक तयाराय करतली. त्या देखून जेजून सांगलें तें उतार जावन आसा ताच्या परगट जिणे वेळार जुआंवचो वांजेल 11 अध्याय 25वी ओळ. हांवूच
पुनर्जीवनपण आणि जिवीत. तितल्या मात्र न्ही ताणें सांगलें आयच्या सुवार्थेंत ते परत आमी आयकलां. मनशा पुता पातकांच्या हातान पराधीन करूंक जाय, ताका मरूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें पुनर्जीवन जावंक जाय अशें परगटलेलो जेजू क्रिस्त न्ही जावन ही भुमी देवान रचलेली ही भुमी रचणाराक दामून धरूंक सकना त्या देखून तो महिमेवन जावन पुनर्जीवन जालो. आनी ती रात आचरण करूंक आमी सुरविल्ल्या क्रिस्तवां बरी हांगासर सांगता आसां. आमी वाचलें ती वाचपां ह्या दिशेन आमकां चड आमच्या भावार्थाक प्रेरण दितात. पयलें वाचप जावन आसा उत्पत्ती ग्रंथांतलें. ताचो सारांश कितें म्हळ्यार देवान आतां एकाच उतरान वो सोपीत सुंदर संसार तातूंत आसली हर एक जिवी आपल्या उतरान रचीत केली. मात्र न्ही ह्या रचनेचो शिखर जावन म्हाका आनी तुमकां रचले मुकुट जावन आपल्याचो सुरपायेचो. पूण कितें जालें रचलेल्या रचणारान बागेंत 2 रूख रोयलेले. उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय 9वी ओळ. एक जिविताचो रूख आनी एक बऱ्या वायटाच्या समजणेचो रूख. एवेन वचून सर्पाच्या प्रेरणान आपडलो दुसरो रूख बऱ्या वायटाच्या समजणेचो. आनी थंयतावन सुरू जालें आविदेपणाचें पाताक. आनी त्या पातका खातीर देवान रचलेल्या मनशाक सांडूंक ना बगार एक कार्य येवजन रुपीत केलें. आनी तें जावन आसा येवजन मनशा कुळाच्या सोडवणेचें. आनी सोडवणदार जावन आसा जेजू क्रिस्त अवंकार सलयेतान जल्मल्लो. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता आमच्या पुर्वजांच्या जिवितान घडिल्लें एक अविस्मरणीय घटना म्हणटा ताका. तांबडो दर्यो उतरल्ली ती आमची इस्रायल परजा. तें घडीत आयच्या दिसा आमी भोव अपुरबायेन हांगासर नियाळ केला. देवाचो बळवंत हात त्या दीस इस्रायल परजेक तो तांबडो दर्यांतल्यान पाशार जावंक सुक्या धरणीचेर पाशार जावंक आदार जाता. आनी ताजो सेवक जावन आसलो मैजे. आनी हांगासर जेजू क्रिस्त जावन आसा नवो मैजे. आनी तो आमकां पातका तावन आनी मरणा तावन उतरोंक आदार जालो. तातूंत मोगाचें आमच्या दिसपडत्या जिणेंत 3 उतरवण्यो आसात. पयली जावन आसा इजिप्तांतावन भासयल्ल्या गांवाक इस्रायल परजेन केल्ली ती उतरोवन ती संपल्या. दुसरी उतरोवन जावन आसा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान केल्ली ती उतरोवन मरणाचेर जैतेवन जावन पुनर्जीवनपण. तिसरी उतरोवन खंयची म्हजी आनी तुमची. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेल्या आमी ह्या संवसारी जिणेंत हावन सर्गींच्या राजाक उतरोवन वचोंक आसा. तातूंत पवित्र स्नानांत आमकां जेजू क्रिस्त थंय एकवटला. जर तर आमी ताचे थंय जियेत आयच्या निमाण्या वचपान सांपा उलोवन रोमाघरांक बरयल्ल्यांत आमी आयकलें. जर तर आमी ताचे सवेन जियेत ताचे संगी जियेत आमी ताचे बरी महिमेवन जातले. आतांच्या बाब साहेबान एक जागृतकायेचें उतार सांगलां. तो कितें म्हणटा जाणात आमी मरणाक भियेनाय. आमी मरणाक भियेनाय आमी पातकाक भिये जाय. मरणाक भियेनाय कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान मरणाचेर जैत वेला पुनर्जीवन आमकां जोडून घेतला मोगाचेनो. पण पातका वरवीं जर तर आमी महापातका वरवीं मेल्या तर आमी देवाक सांडून आमचे जिणी रुपीत करून मेल्या तर सस्मीक जिवितांतून वंचीत जावंक साध्य आसा. तातूंत पातकारायीत जिवीत क्रिस्त सोवें क्रिस्ताच्या कृपेन जियेल्लें जिवीत जावन आसा. हें जिवीत रुपीत करच्याक आज पवित्र सभा प्रत्येक तरेन आमकां आपण दिता. मोगाचेनो जेजूच्या जिवंतपणाच्या साक्षी 4. पयली जावन आसा रितो फोंड
रितो फोंडो आमकां संदेश दिता. सिमेस्रेंत फोंडार आशीर्वाद घाल ह्या जाक मोरणाच्या रिती वेळार अशें म्हणटा, सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केल्याय. कुडे निकेपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो वाडयतात. निमाण्या दिसा आमचे विनाशी कूड तूं अविनाशी करतलोय म्हणलो आमचो भरवोसो. मोगाचेनो भवार्थाच्या वर्साक पापा साहेबान दिल्लें तें दास्तावेज भवार्थाचो दरवटो. तातूंत बाब साहेबान मोरणा विशीं एक उत्तम संदेश दिला. ताणें सांगलां मोरणांत आमची क्रिस्तांव भवार्थाची जिणी आखेर जायना, बगर पुनर्जीवनपणान ती संपूर्ण खायेक पावता. त्या देखून आमकां क्रिस्तांवांक मोरान आनी फोंड अनिवार्य. दुसरी सागसावन आसा सोम्याच्यो दिसवण्यो. फाल्यांतान तुमी आयकतात विविध जाग्यांनी विविध मनशांक जेजू महिमेवन जेजू दिश्टीक पडटा. आज जे आमच्यो स्त्रियो त्या जाणा पोंडा सरशीन गेल्ल्यो थंयसर जेजू तांकां पळोवंक मेळना, बगार ताचे प्रतिनिधी देवदूत तांकां संदेश दितात. तो हांगाना. जिवंत असलेल्या मेल्ल्या मध्ये सोदी नाकात. तुमची चिंता बदलिया. चेंज युअर माइंडसेट अँड बिलीव, डोंट डाउट. कित्याक ही लिव्स फॉरएवर. आणि तिसरें जावन आसा मोगाचेनो 11 जण आपोस्तलांचे धैर्यादीक जिवीत. जेजूक मरणाचे फरमान दिवन ताका कुर्सार मारल्या वेळा हे 11 जण थंयसर आशिल्ले गे धांवल्ले भियान. आमकां काही धर्ण कुर्साक मारतीत म्हणून ते भिवखुरे 11 जण आपोस्तल जर तर धैर्यान वचून शर्माव सांगून शिकोवन दिवन लोकांक क्रिस्ती इंडांत हाडले तर खंडीत जावन पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची सखत तांचे सवय आशिल्ली. आणि पवित्र पुस्तक सांगता जेजू क्रिस्त तांच्या सांगाता वावुरलो म्हणून. आणि निमाणे रुजवा जावन आसा भोव मोगाचेनो आमी हर एका वर्सा म्हणल्या बरी आमच्या ह्या भावार्थाचे सत आचरण करूंक ह्या रातीच्या वेळा हर एका वर्सा आमी सांगाता मेळटा. पूण एक सवाल, हे पास्कांचे फेस्त गेले ते पटी वेगळें आयिल्लें, हे पटी कित्याक लेट घेवन न्ही तुमी विचारूंक बरो. विचारता ती गुत्तू ना. कारण इतलेंत आमचे पास्कांचे फेस्त लुनार फिस्ट म्हणटात. संद्रेमाचेर वचून तें नक्की करचें. त्या देखून आज भायर वचून पळया. आज पुनव निसान म्हयन्याच्या पुनवे दिसा इस्रायल पर्जा पास्कांची परब आचरण करतली. त्या देखून पुनव संपूर्ण सगलो ने तशें जेजू क्रिस्त तो संपूर्ण रितीन प्रकाशीत जाल्ली ही रात मोगाचेनो. त्या देखून लुनार फिस्ट फ्लक्च्युएट्स, ती बदलाता. हे एक पेस्त मात्र आमचे संद्रेमाचेर होंदून आमी निगांट करचें. त्या देखून दीस बदलातात. तर आमी आज वो संभ्रम चलयतले आनी कितें करी जाय. फकत 3 गुर्त जियेल्यार बरो. 3 गुर्त. पयलो म्हज्या उजव्या दाव्याक आसा ही पास्कांची वात. पास्कांची वात म्हळ्यार कितें? जेजू क्रिस्त तो कसो ही मॅन आसा पळय. हे मॅन अहंकारी मुसा तावन करीचे. आतां कशें करता तावन येना, पयलें तशें आसलें. जेजू क्रिस्त अहंकारीचो पूत न्ही. त्या देखून जेजू क्रिस्ताचो प्रतीक. ताचे उपरांत आसा वर्सां क्रिस्त शेका. ताचे जावन आसा आरांबाडी हंत. आनी ते जावन आसा जेजू क्रिस्ताचे 5 गायी. ही पास्कांची वात पेटोवन खरगोवन वेता. तशें आमी आमच्या भावा भयणींच्या सेवेंत आमकांत खरगोवन जियेल्यार पुरो. आमी आमच्या खातीर आसची न्ही, आमी पेल्या खातीर. त्या देखून सोम्यान दिल्लो तो मंदमेल जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. म्हजो मोग करा म्हणून ना.
दुसरें जावन आसा थोड्याच घडयांनी आमी पवित्र करूंक जायचें उदक पवित्र तें तातूंत ताचो शिवर घेतलेले आमी आमची पवित्र जिणी सांबाळीचे तितले मात्र न्ही उतरान आनी करण्यांनी आमच्या भोवारी पवित्रपण आमी विस्तारी जाय हेरांकय आमी पवित्र करचे उतरान आनी करण्यांनी अपवित्र उतरांनी अपवित्र करण्यांनी हांवें जावन अपवित्र जायनाये हेरांक अपवित्र करिनाये 55 बेश्टे शिवर काडून घेवचो न्ही पवित्र उदकाचो देर इज अ मिशन बिहायंड दॅट बेश्टे वात पेटोवन भावार्थाची उसारणी करची न्ही आफ्टर डुईंग दॅट देर इज अ मिशन टू बी पास्कल कॅन्डल इन लायफ आणि तिसरें जावन आसा परत ह्या वेदीचेर मोडलेलो उंडो आमी वांटून घेता कितें जायचें मोगाचें आमी मोडलेलो उंडो जाय कुर्साच्यो वाट्यो तुमी केल्यो कितल्यो कुर्सा वाटो केल्यो न्ही थंयसर आमकां दिसून येता पयल्या सुवातेर दुख्खेस्त मुरी सोम्या संगे आसली बुजयताली ताका सांगात तिणें दिलो तशें आमी आमच्या दुबल्या धाकट्यांक सांगात दिसय वेरोनिकान खालें गेलें जेजूचे मुखामण पुसलें आमी हेरांची दुकां पुसीचे मोगाच्यो सिरेनाचो सिमोन जेजू कुरीचो वंकुमो केल्ल्यान आमी कितें करचें हेरांचे कश्ट आळू करचे शिवाय तांकां आनी एक कुरीस दिवन धामचें न्ही जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनी बुजयलें जेजूक आमी आसचें हेरांक बुजोवच्या खातीर हांव एका फिरगजेंत विगार जावन सेवा दिता आसतना पास्कांच्या फेस्ता दिसा त्या फिरगेचे एका गुरकारान म्हाका आपोवणें दिलें फादर आज सांजेर तुमी जेवणाक येचें म्हण हांवें येना म्हळें कित्याक तें निमानो ब्रेस्तार निमानो शुक्रार आलेलो सोनवार सकाळीं आयतार कितलीं मिसां कितलें कार्यक्रमां हांव तकलां हांव येना म्हळें हांव घरा येता म्हळें वचून बरें रेस्ट कर ना फादर तुमी येयचे जायचे की हो गुरकार मात्र न्ही उपाध्यक्ष ना कुशेन जायत म्हळें बेगीन घरा वचून सांजेर एक 7:30 वरार तांगेर पावलो तांगेर आसचीं 4 जाणां मात्र पूण त्या दीस सगळें घर भरलां लोक हांवें कोणाचो बर्थडे आसा कोणा कोणाचो जुबले आसा कोणा कोणाची एनिवर्सरी आसा कोणा त्या देखून बेगी कोणाक हांवें विश करीचे घेवन विचारलें फादर बसा इल्लें थंड पिये म्हणून जायचे की मागीर घरचो येजमान उबे रावन गुरकार म्हणालो फादर ह्या वर्साची रेतीर भोव अपुरबायेची रेतीर म्हाका भारी प्रेरणादायक जाली वय कितें जालें देवाच्या उतरान म्हाका संदेश दिवन म्हळें भावा तुजी जिणी रुता कर तुजो संबंध रुता कर वय फादर हांगासर आसात ही म्हजी कुटुंबादारां आमच्या मदें सारकें उलोवणें नासलें आमच्या मदें मिसअंडरस्टँडिंग आसलें आमचो संबंध बरो नासलो त्या देखून हांवें धैर्य घेतलें ह्या करेस्माच्या काळार हांवें तांची भेट केली आनी तांकां आयच्या दिसा जेवणाक आपयलें फादर सक्कट कुटुंबादारां हांगासर आसात हे आमच्या कुटुंबाचें पास्क तुमी मागणें करून आमकां आशिर्वादीत करा म्हणालो प्रेज द लॉर्ड त्या देखून मोगाचें न्हू गरज आसा आधुनीक काळार हर एका कुटुंबान तांचे कुटुंबाचें पास्क आचरण करचें आनी सगळ्या कुटुंबादारांनी सांगता येवन आमचो एकवट पासारचो डू इट देन युअर इस्टर इज फ्रुटफूल तेला मात्र आमी हॅपी इस्टर म्हणलें अर्था बरी जाता तातूंत कितें आमी करिया एक देवाचें उतार घेवन आमी फुडें समकुया रोमाकारांक बरयलें पत्र 10 अध्याय 9 ओळ जेजूचो स्वामी म्हूण तुज्या वोंट आनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत तूं सतमनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली जेजूचो स्वामी म्हूण तुज्या वोंट आनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो वय म्हूण तुज्या काळजांत सतमनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली मोगाचें न्हू आमी साल्वार जावया हेरांक साल्वार करया आनी क्रिस्तू वयतो जियेता म्हणलें सत उतरान आनी करण्यांनी परगटया वेदीचेर येवचो तोच जेजू क्रिस्त उंड्या रुपार आमच्या काळजांत येवन आमकां खंडीत जावन भावार्थान थीर करतलो आनी आपोस्तालां बरी ताच्या पुनर्जिवनपणाचे साक्षीदार जावन जिवंक
आदार दितलो. आमेन. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक ज्या उदकाचो आमचेर शिवर पडतलो त्या उदकाचेर आशीर्वाद घाल म्हूण सोरेस्परा आमच्या देवा लागीं आतां आमी मागुया. आमकां तो नवीन करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विश्वासी रावोंक तो आमकां कृपा दिव म्हूण थोडो वेळ मौनपणी मागया. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, हे भोव पवित्र राती आमी तुजी भुरगीं जागरण करता. अजापाणी तुवें आमकां रचलाय आनी आदीक व्हडा अजापाणी तुवें आमकां सोडयलाय. आसो आमी ह्या जागरणांत दिनवाशी काळजान उडास करता. तर कनवाळेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या कुडीक जीव भरूंक आनी त्यो नितळ करूंक तुज्या काकुदीचो उपाव कसो तुवें उदक रचलें. कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुज्या परजेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी आरण्यांत तुजी तान बागयली. उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार करचो आसलोय म्हूण प्रवादिनी परगटलें. शेकी जेजून जॉर्दान न्हंयेन पवित्र स्नान केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्लें आमचें सैम पुनर्जल्माच्या नानान तुवें नवें केलें. देखून हे उदक आमी घेतलेल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी आनी ह्या पास्क परबे समयार पवित्र स्नान घेतलेल्या आमच्या भावा भयणीच्या संतोशान आमकां वांटो मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. पवित्र स्नानाच्यो आंगवण्यो नवेन करच्यो. क्रिस्तांतय पवित्र स्नानान आमकां लाभल्लें नवें जिवीत समजूनचे खातीर आनी हें जिवीत जोडचे खातीर सगळ्या प्राचीत काळार आमी प्रयत्न केला. एका काळार आमी काळोखांत आसुल्ल्या पूण क्रिस्ता वरवीं आमकां सडवण मेळ्ळ्या. उजवाड्याच्या भुरग्यां परी सलच्याक हातान जलच्यो वाती घेवन पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान करया. नवें उदक आमचेर घेताना देखलें हांवें उदक गीत गावया. दयेकान तुमच्यो वाती पेटयात. प्रितीच्या बाबा भयण्यांनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नव्या जिणेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानान आमकां निके पिली. ते पासत प्राचीन काळाची दोंडून आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पाट करून आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा साखरी करूंक उतार दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आतां नव्यान करोवया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगाता. सैतानाक तुमी पाठ करतात मो आनी सगळ्या ताच्या कामाक पाठ करतात मो. सगळ्या ताच्या बोलावण्यांक पाठ करतात मो. सरपदेदार देवा बापाक सर्गा आनी प्रथमेच्या रचणाराक तुमी सत म्हणतात मो. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत अहंकार मरयेतान जल्मलो. ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत म्हणतात मो. बापा आनी पुता तावन उपजाल्ल्या आमच्या
जीव देणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुम्ही सत्मानतात मो कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचे पुनर्जीवनपण आणि ससनाचे जिवीत तुम्ही सत्मानतात मो तर आता आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आणि पातकांचे बक्षाने आमकां लाभला तो सरपदवीदार देव आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आम्हा समेस्तांक ससनाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळो जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वळवी मोगाळा बापा जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणा आणि जिवंतपणाची सुवार्ता प्रकट करूंक पयस सभेच्या मुखेल्यांक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण बोरांनी तांच्या मिसावांक वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक सगळ्या संवसारार राज करच्या पुनर्जीवन जेजू वरवीं आमच्या राष्ट्राच्या एलिझावा वेळार निस्वार्थ मनाचे अधिकारी विंसून घेवंक आणि कोमवाद भयोत्पादनां जावन शांतीचे आणि समाधानाचे राज स्थापन जावं म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगजेच्या सर्व युवा जणांनी तुझ्या जानवयान देवबिरांतीन वाडोवन बरो फुडार रुपीत करूंक तुझ्या बेसावनी बोर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक उतारप्राय पिडा शिडा आनी हेर रितीन कश्टांच्या आमच्या फिरगजीच्या भावा भयणींक आनी हेरांक सोम्याचें जिवंतपण तांच्या कश्टांक बरवश्याचें किरण जावन दी म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगजांतल्या याजकांक धर्मिकांक आनी सर कुटुंबांक तुज्या मोगान सांबाळ गांवांत तशें परगांवांत आसच्या सोर आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या संद्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर तुजें बेसांव घाल म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक
येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी एकामेकांतय मोगाचो बांद आसून एकामेकाच्या सहकारान बरीं कुटुंबां बांदून हाडूंक आनी दिसपट्टे आमच्या कुटुंबांनी कळनासतना मागणे करूंक पुनर्जीवंत जेजूची कृपा मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सन्यासो उडास कड्या ताका समेस्तांक पुनर्जीवंत मनाचें बाग फाव कर म्हण देवा लागीं मागया. बापा तुजे समोर बावरतना आज आमी उसारली सर प्रार्थना तूं दयेन मानून घे. आमच्या दिसपडत्या जिणे तुज्या कृपेचो आदार निरंतर आमकां लाभय. उतराण आनी खरणे आनी पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक आमकां निर्मी जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आयच्या ह्या देवस्तुतेचो निमानो वांटो मिसाच्या बलिदानाचो संभ्रम. जेजून कश्ट सोसून कुर्साचें मरण मरच्या पयलें आपल्या शिसा समकार घडल्लो येवकारिस्त आज आमी पुनर्जीवन जेजूचोवें संतोशान आचारान करतल्या. Maia mogaci
मोगाचें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात. सोरेस्परा आमच्या मोगळा बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मायपासान तूं आज मानून घे. पास्काच्या गोटान वांटो घेवंक तुवें आमकां आज फावो केली, तर तुजे दिव्या पदवेन हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताचे वोका जायशें करी आमी मागता. तुज्या पदा जेजूची नवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देहीन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आदी करून ह्या उत्तम राती तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबासान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तो सुतो दुलोप निरापराधी मेंढरो संसाराचे पाप काडून व्हरता. तो आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन आमर जिवीत आमकां जोडून दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सरदारबार निरंतरे गायतात तुझे मुखार. असल्या दिनवासी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पदा जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आज ती आमी भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. अख्या प्रथमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा बसत. बिशप पीटर पॉल सल्डाना आमच्या गोवळे बापा बसत आनी धर्मदूतांनी परगडलेलो तसो खरो भावार्थ सांबाळतले आनी शिकयतल्या बसत. सोरेस्परा तुज्या साकरा आनी साकारणी खातीर आमची मागणी दयेन आयकून घे. तुझे वेदी भोवती एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो भवार्थ आनी भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा, तुका वाखाणूंक हें बलिदान आज आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारान आमा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. आख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो सोमे जेजू क्रिस्त आपल्या कुडेन पुनर्जीवन जालो ती भोव पवित्र रात संभ्रमता. आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोमी आनी देवाचे सदांच अहंकार मोरये मयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पती भगेन जुझेक, तशेंच भगेन पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे, जाकोब जुआंव, तोमास, जाकोब, फिलीप, बार्तोलोमेव,
Mateu, Simão and Tadeu, Lin, Clet, Clement, Kist, Carnel, Cyprian and Lores, Chrysogon, Joao and Paul, Cosmani, Damião, या तुझ्या धर्मदूतांक आणि रक्त साक्षीयांक आणि समेस्त तुझ्या भाग्यवंतांक आमी वंदीत हांव तांच्या पुण्य आणि मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आणि आदार दी बापा तुझ्या मोणयारांची आणि सगळ्या कुटुंबाची देणी तूं मानून घे या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां तुझ्या भुरग्यांक दी ससनाच्या केस्तेंतले तूं आमकां निवार आणि तुवें विंचून काडलेल्या मध्ये दयेन आमकां घे सोरेस्परा या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आणि ती मानून घे ती खरेंच आत्मीक आणि तुका मानतात असलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा तुका आपल्या सरपदुदरा बापाक दोळे उबारून दिनवसच्याक ताच्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात हे म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेच परी जेवण जातस ताणे आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली आनी तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारप दिलें हे म्हज्या उगडासा खरात बावार्ता सोगट परगटोव्या बापा आमी तुझे मुनियारी आणि तुझी परसा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाचो पुनर्जिवानपणाचो आणि सरकार सडणेचो भक्तीपणे उगडास करता आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता हे निर्मळ पवित्र आणि संपन्न बली हो जिवितचो वंडो आणि सर्वणेची खाल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवान साकरा आबेलाची देणी भावार्थांच्या बापा अब्रामाचो याज्ञ आणि तुज्या याजका मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हे बलिदान तुका मानू सरपदुदरा बापा तुजो दूत हे बलिदान सरकार तुज्या मुखार व्हरो म्हूण आमी खालतेपणी मागता अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आमो समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यानी भर सर्वेस्परा आमच्या मेल्यांची काकुळट कर भावार्थ्याची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यात आनी विसोवान आसात तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड आनी सूख शांती मेळूं आनी आमकां पातक्यांक तुज्या आगाणीत काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक
कितें फावो तें पळोवंक ना आपूण आमची पातकां बोगोस आनी जुवांव स्टेफन मातियास बर्नाबास इनास अलेक्सांद मार्सेलीन पेद्रू फेलिसिता पेरपेत आगता लुसिया ॲग्नेस सिसिलिया अनस्तिया या तुझ्या दमदुतांच्या आणि रक्त साक्षींच्या आणि समेस्त तुझ्या भक्तांच्या जमान आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या समेवर ताचे उद्देशी तूं सर्वेस्परा हे सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू संगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मगचनो दगीचे दीस सगळ्यांनी पावस पडला. आमच्या गांवांत देवाच्या दयाळ्याचो गुरचोन बेगीनच पावस लाभच्यान सुम्यांचे केलें तें प्रार्थना आतां आमी गायनान गावया. सर्वेश्वरा सर वायटांतले आमकां निवार दय करून या जिवितांत सवास काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून राज्याचो क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अतिरिक्तल्या आमकां तुज्या उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखांतांतली वाटय. सम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. मोगाचो गुर्तू जावन बाबा आनी भयणीक शांती पटोवया. देवाची शैली संसाराचे
ओ पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती या शेळेच्या जेवणाक आपण लबून हांगासर समजल्या मोसमेस्त सुभागी
निमाण्या शुक्रारा ताणें बघिल्ले ते कश्ट ताका उतरूंक आदार जालो. आमचे दिसपट्टे जिणेन सोम्याचो पाटलाव करचे आमकां कश्ट पिडा शिडा येता ती कानूर मागचे न्ही बगर पाशार जावन दिवन मागून सोम्याच्या पाशावन वांटिली जाल्यार आमकांय जैत लाभता. सोमी आमच्या काळजांत आयला ताचे संगीत मौनपणी थोडो वेळ करशी. Jesu, अर्का तुका काळजात रावून आमच्या आयला महिमा जेजू महिमा तुका दैवीक कृपे आमकां बरला. अर्का जेजू अर्का तुका काळजात रावून आमच्या आयला महिमा जेजू महिमा तुका दैवीक कृपे आमकां बरलाय. काळजांत आमच्या आयलाय बिडा तुवें केलाय उबीत केलाय कृपेन भरलाय जिवीत आमचें नंदन केलाय. अर्का जेजू अर्का तुका काळजात रावून आमच्या आयलाय महिमा जेजू महिमा तुका दैवीक कृपेन आमकां बरलाय. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्याय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे बरे एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हूण नम्रतेन मागता तुज्या पुनर्जीवन जेजूचे नांवी. सर्गाच्या राणी उल्हास पाव हालेलुया कित्याक तुमी खरोच जिवान जाला. वी आर ईस्टर पीपल and hallelujah is our song. आमी पास्काचो लोक जिविताचो लोक आनी हालेलुया जावन आसा आमचें गायन. सोमी जेजू पातकाचेर मरणाचें जैतवन जाल्लो आज आमकां हें जैत हाडून दिता आनी आमी जेजू बरी सदांच संतोश बरीत आसाचे. जेजू आमकां ताची शांती समाधान आनी सर्गींची सर कृपेची देणी हाडून दी म्हूण प्रत्येक तरान आमी फादर हेरल्ड पेरेरा ल्हान क्रिस्तांव समुदाय डिरेक्टर उडपी DSS आनी सहायक विगारा सांगता तुमकां बरें फेस्त आमी मागता. ह्या फाटल्या 40 दिसांनी हांगासर जायतीं कार्यक्रमां जालीं. आमकां हर एकल्याक ही कार्य भोव अर्था बरी जाली. ही भोव अर्था बरी जायचे तर आमी उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आर्थीक समिती फिरगस गवळी मंडळी सांगता मेळून जायते कार्य योजना आमी आसा केल्ले आनी त्या प्रमाणे सगळीं कार्य आमची बरी जाली. प्रत्येक तरान ह्या पोटी कुर्सा गुडेच्या थळांतावन आमी कुर्सा वाट आसा केल्ली. आमच्या मालगड्यांचो त्याग तांणी सोंसले कश्ट तांच्या भावर्थाचो आमकां एक वांटो लाभलो आनी ह्या चारित्रीक गणितांत आमी भक्तीपणी वांटो घेवन त्या कुर्साच्या वाटेर आमी जेजूच्या कश्टांत वांटेली जाल्या. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो
जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दाबाजीक परबे दिसा सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशीर्वाद घालो आणि दयाळपणे सगळ्या पातकांतले तुमकां निवारो. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ संपतस संतोष बरेत काळजांनी ताचे पुनर्जीवनपण तुम्ही संभ्रमतात. उतरावरत्या आनंदान ससनाच्या परबेन तुम्ही वांटो घेवंक पावो. आणि सर पदवीदार देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्माचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सभे सदा आसो. वचन याद क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धरता. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वाडूकार. हालेलुया हालेलुया. जीवन